राज्यातले गावांतल्यान वचपी बारीक रस्ते हायवेत घालपाक जायना। जर हे रस्ते हायवेत घातले जाल्यार गोंयच्या बारीक वेवसायिकांचेर हावळ येतली म्हूण कलंगूट आमदार मायकल लोबो हांणी भिरांत उक्तायल्या। केंद्र सरकाराचो रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग करपा पुरतो जो फंड येता तो आमकां कित्याक जाय असो प्रश्नूय तांणी केला। येता ते नवीन सरकार हे रस्ते हायवेत घालचे नात अशें आमदार मायकल लोबो हांणी सांगलां। आरडेस्को खातीर कलंगूटच्यान सुशील शुक्ला। The letter has come from Delhi stating that in principle declaration of the following roads as new national highways in various states of India, and this has come to principal chief engineer in Panjim. एक रोडाचे हांव एग्जाम्पल दिवंक सोदता जो आमी असेंब्लीन पासून वयर काडलेलो MDR 13 वेरे मार्केट टू नेरूल एंड अप टू कांदोलीम, बेती वाया वेरे अप टू सालिगांव। या रोडाचेरसून तुम्ही वयशात गोंयकार कोणूच असत जाल्यार तांकां दिसतले कितली शॉपां लोकांचे पोट या रोडाचेर चलता। कितलेशेच लोकल लोक आपली भाजी हाडून थिंगा धाकटुले मेक शिफ्ट शॉप्स बांदलेले आहा। थिंगा बाजार आहा, नेरूलच्या मार्केटान बाजार आहा, वेरेचे मार्केटान बाजार आहा, सगल्यांची घरां आहा, शॉपां आहा। हे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड डिक्लेअर जाल्ले आदी कितलेशीच वर्सां पयलीं हे नॅशनल हायवेजान इन्क्लूड करूंक जायना। आमकां फायदो इतलो जा की सेंटर आमकां पयशे धाडटले रोड मेंटेन करपाक आनी हॉट मिक्स घालपाक, आमकां नाका हे पयशे। द न्यू गव्हर्नमेंट which will be formed by 12-13th of this month will take a decision on this and will write back to the center that we are not interested in this proposal, and 21 roads which are mentioned in this letter, in this note what they have sent to all the state governments, we will declare that we want to retain this as major district roads only. There is one road which says Aguada Kandolim Kalangut Arpora MDR 10 which is already declassified. तेंका खबर आसची ना। आमचो जो आउटलाइन डेव्हलपमेंट मॅप येयला तेजेर सारखे हेचेर दाखयल्ले आहा 15 मीटर रोड म्हणून। दिस रोड वॉज अर्लियर कॉल्ड MDR आमी शिफ्ट करपाचे ऑलरेडी प्रपोजल गव्हर्नमेंटाक धाडलेलो आहा। सो द क्वेश्चन ऑफ ऑल these roads coming into national highway does not arise because people's businesses are there, people's daily routine work and businesses on this. लोक काम करता या रोडाचेर, ऑलरेडी शॉपां आहा, रेस्टॉरंट्स आहा, गेस्ट हाऊस आहा, रिसॉर्ट्स आहा। या खातीर आमी वो क्लासिफाय केलो एज विलेज रोड। MDR पासून डिक्लासिफाय केला एज विलेज रोड। we brought it down from 25 to 15 meter. Even we want to change that road from Vere, Nerul, जो road येता up to Saligaon वचता, we want to declassify it from 25 meter to 15 meter. कित्याक लोकांची घरां आनी शॉपां मोडपाक उपकारना ना, आनी जाता पळय ते आमी भायरसून रोड नाही हाडपाक जाय। व्हडले जो तो रोड जाय जाल्यार भायरसून हाडपाक जाय, नॉट द एक्झिस्टिंग वन्स।